गोंयांत दर तिसऱ्या दिसा एकल्याक बुडून मरण येता। आतां मेरेन 42 जाणांक बुडून मरण आयिल्ल्याचें कळटा। राज्यांत येवपी पर्यटकांक दर्यांत बुडून मरण येता, ताका लागून गोंयचे दर्यादेग धोकादायक आसात अशें चित्र कांय वर्सां पयलीं निर्माण जाल्लें। मात बुडून मरण आयिल्ल्याचो आंकडो पळयलो जाल्यार दर्या परस न्हंयो, कालवे, खाडी, बांयो आनी हेर उदका स्रोत चड धोकादायक जाल्ल्याचें अंदूच्या घडणुकां वेल्यान स्पश्ट जालां। गोंयांत येवपी पर्यटकांक दर्यांत बुडून मरण येत आशिल्ल्यान गोंयचे दर्यादेग धोकादायक जाल्ल्याचें चित्र कांय वर्सां पयलीं निर्माण जाल्लें। मात बुडून मरण आयिल्ल्यांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार राज्यांत दर्या परस न्हंयो, कालवे, खाडी, बांयो आनी हेर उदका स्रोत चड धोकादायक जाल्ल्याचें अंदूच्या घडणुकां वेल्यान स्पश्ट जालां। ह्या वर्सा 1 जानेवारी ते 20 एप्रील ह्या दिसांनी राज्यांत वट्ट 42 जाणांक बुडून मरण आयलां। हातूंतल्या 10 जाणांक दर्यांत बुडून मरण आयलें जाल्यार उरिल्ल्या 32 जाणांक हेर उदका स्रोतांत बुडून मरण आयलां। गोंयांत दर तिसऱ्या दिसा एकट्याक बुडून मरण येता म्हूण स्पश्ट जाता। अंदू सगळ्यांत चड मरणां न्हंयत बुडून जाल्या। तशेंच न्हातना वा नुस्तेमारीक गेल्ले कडेन 13 जाणांक बुडून मरण आयलें। न्हंयत उडी मारून जीण सोंपोवपी 5, खाडीत बुडून 4 जाणांक मरण, कालव्यात बुडून 3 मरण, बांयत 2, बंधाऱ्यांत 2, स्विमींग पुलांत 1 जाल्यार बालदेंत बुडून 10 म्हयन्याच्या सान्न भुरग्याक मरण आयलें। तशेंच सोमारा केप्यां कनालांत 2 तरणाट्यांक बुडून मरण आयलें। बुडून मरण आयिल्ल्या 42 जाणां मदीं 27 जाण गोंयकार आसात, तशेंच 6 जाण पर्यटक आनी 9 जाण बिगर गोंयकार कामगारांचो आस्पाव आसा। गरजेचे उपाय: सगळ्या उदका स्रोतां खातीर वेगळे आनी व्यापक सुरक्षेचें धोरण, पंचायत आनी नगरपालिका पावंड्यार प्रशिक्षीत स्वयंसेवकाचो कॅडर, थळाव्या संस्थां कडेन जीण वांटोवपी उपकरणांची तजवीज करप, धोकादायक सुवातीचेर लावचे सायनबोर्ड, भरिल्ल्या पोटार वा सोरो पियेल्या उपरांत उदकांत वचचें न्हय हाचे विशीं लोकजागृताय, शाळा आनी महाविद्यालयांनी उदका सुरक्षेचें प्रशिक्षण सुरू करप। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।